फाटल्या विधानसभा वेंचणुके आदीं जानेर 2022 जायरात केल्ले बरेचशे पोस्ट भरप सरकाराक शक्यच जावना। ते पोस्ट स्टाफ सिलेक्शन आयोगा वरवीं भरपाचे। मात सरकारान हे पोस्ट खात्या वरवींच घेवंक 3 म्हयने म्हणजे 31 जानेर 2024 मेरेन प्राज वाडोवन दिवपी कायदो दुरुस्तीक फायल घाल्या। फाटली मुजतवाड 31 ऑक्टोबराक सोंपता। स्टाफ सिलेक्शन आयोग नांवाक 2022च्या वेंचणुके पयलीं जानेवारी 2022 पयलीं जे सरकारी खात्याचे पोस्ट एडवर्टायज केल्ले ते कांय पोस्ट आजून पर्यंत सरकाराक भरप शक्य जावंक नाशिल्ल्यान ते भरपाक आनीक एक 3 म्हयन्याचें एक्सटेंशन दिवपाचो निर्णय जाला। सरकारान स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे स्थापन केल्ले जितून सी कॅटेगरीचे पोस्ट ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर घेवपाचे आसले ते चालीक लायले उपरांत खात्या अंतर्गत डायरेक्ट कसलेच सी कॅटेगरीचे पोस्ट भरपाक मेळनासले आनी ते करतलो जाल्यार स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचो जो कायदो आसा तितून दुरुस्ती करून तांकां एक्सटेंशन दिवचें पडटालें। जानेवारी 2022 मेरेन खुबशे पोस्ट एडवर्टायज जाल्ले ते डायरेक्ट डिपार्टमेंटा अंडर घेवपाचें सरकारान थारायलें आनी तेजे खातीर परत एक्सटेंशन दिवप चालू आसा। म्हणजे ऑलरेडी 2 एक्सटेंशनां जाले आनी दुसरें एक्सटेंशन आतांचे 31 ऑक्टोबर पर्यंत ताका टायम आसलो, एक्सटेंशनाक टायम आसलो। ते 31 ऑक्टोबराक सोंपोवन सुद्दां सरकाराचे ते तेन्नाचे 2022 जानेवारीत एडवर्टायज केल्ले पोस्ट भरून जावंक नाशिल्ल्यान ते परत तांकां थोडो टायम दिवपा खातीर 3 म्हयन्याचें परत एक्सटेंशन दिवपाचें थारलां। म्हणजे आतां नोव्हेंबर, डिसेंबर आनी जानेवारी म्हणजे 31 जानेवारी 2024 पर्यंत हें एक्सटेंशन आसतलें। तशें करपा खातीर सरकारान एक फायल मूव केल्या आनी तेजो ऑर्डिनन्स सरकाराक काडचो पडटलो। जे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचो कायदो आसा तितून दुरुस्ती करून एक 3 म्हयन्याचें एक्सटेंशन दिवपी ऑर्डिनन्स काडपा खातीर फायल मूव केल्या। व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कोकळेकर हांगा लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर।